प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवूर वोड 33 ते 36 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 37। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी खंय पोरविल्ल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू न्हय, पूण सोरेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुतांक पाडो दी। तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत दिवचोच न्हय, जावं स्वर्गाच्यान, कित्याक देवाचें सिंहासन तें, जावं पृथ्वीच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मोणय ती, न्हय म्हूण जेरुजालेच्यान, कित्याक हो त्या राजाचें शार तें। तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना। तुजें उलोवप इतलें जावं दी, वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय। हाच्यावन ओगलें त्या वायटोव्या कडल्यान येता। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू सोपुता विशीं आमकां शिकवण दिता। आनी भाव भयणीनो, आमी जीं मनशां आहात, आमी जीं देवान आमकां आपल्या स्वयमा वरवीं केल्यान, ताणें आमकां आयज ह्या उतरान शिकयलां की जेन्ना आमी उलयतना आमी कितें म्हणटा जाल्यार आमी तें चिंतून म्हणपाक एकदम गरजेचें। कितले फावटी आमी कितल्यो वस्तू म्हणटा पूण आमी चिंतिनासतना आमी त्यो वस्तू उलयता। आनी भाव भयणीनो, जेजू मातुवाचो 12वा विसवोर वोड 36 मॅथ्यू 12:36 ह्या वोडीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा ज्या जोडटेच्या दिसा आमी आमच्या तोंडांतल्यान जी उतरां आमी उलयल्यान आमी चिंतून उलोवंक ना जाल्यार आमी बेश्टें उलयल्या पूण तें आमी करूंक ना जाल्यार आमकां जोडटीचें फारीकपण दिवचें पडटलें। जोडटीच्या दिसा आमकां तें फारीकपण दिवचें पडटलें, म्हणजे आमकां जोडटी आसतली। म्हणटच आयज जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमचें उलोवप इतलें जावं दी, हय जाल्यार हय, न्हय जाल्यार न्हय। हाचे म्हण ओगलें तें वायटव्या कडल्यान येता। म्हणटच जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की खरेपणी देवान आमकां आपले भाशेन रचल्यान जाल्यार इन हीज ओन इमेज एंड लायकनेस आमकां जाय भाव भयणीनो, आमच्या उतरांनी आमी ज्यो उतरां उलयता त्या उतरांनी आमकां चीन दिवपाक उलोवपाक एकदम गरजेचें। कितले फावटी आमी कितल्यो वस्तू सांगता, आमी पळयता आमच्या संवसारान कितलो लोक आतां इलेक्शन जालां, जेन्ना आमी आतां मंत्री जाल्या, कितले लोक इलेक्शन जावचे पयलीं कितल्यो वस्तू आमकां सांगल्यात, अशें करतले, तशें करतले, दुडू दितले, हें करतले, तें करतले। पूण भाव भयणीनो, एक पाटी ते आतां त्या जाग्यार बसतात, आतां भाव भयणीनो, आतां आपलें चिंततात, ते आपल्या लोकांचें चिंतनात, जें ताणें सांगलेलें आनी त्या सांगलेल्या वरवीं लोकांनी ताका तें मत दिल्लें ताजेर ते चिंतिना आनी लोक विसरता। पूण भाव भयणीनो, ज्या लोकांनी असलीं उतरां उलयल्यान तांकां जोडटेच्या दिसा, आयज न्हय फाल्यां न्हय, लोक विसरतलो, पूण जोडटेच्या दिसा तांकां जोडटी आसतली। पूण आमी जी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी खरे जेजूचे पाटलावदार, आमच्या ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन ज्या भाशेन ते उलयतात, जो कोण खिंचोरूय आसूं, कसलो लिडर आसूं, ह्या संवसारान आसूं, इगर्जेन आसूं, खिंचो लिडर आसूं, जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता आनी कितें शिकयता, आमी कितें उतर आमी सांगता, आमी कितें करतले म्हूण आमी चिंतता, भाव भयणीनो, हें जें आमी करता, हें आमी चिंतता आमी बरें करपाक, हें आमच्यान फकत करूंक जाता मागणे वरवीं। आमचो संबंद जेन्ना जेजूशी घट आसता, आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत सारता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमच्या संबंदा वरवीं आमच्यान ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक जाता। कित्याक आतां आमी करिना पूण देव करता, पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो करता। पूण जेन्ना आमी देवाक सोडटा, आमी आमच्यान मागणें करूंक जाता, आमच्यान इगोर्जेक वचूंक जाता, हें सगळें करूंक जाता, पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना उलयता की अशें करतलें हांव, तशें करतलें हांव, पूण आमी शेगीन तें करूंक पावना। कित्याक भाव भयणीनो, आमी जें उलयल्या आमी आमच्या मनशाच्या स्वयमान उलयल्यान,
ह्युमन नेचर म्हणटच आयज बाब भयणीनो जेजू आमकां सांगूंक सोदता जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करता जेन्ना आमी सोपूत घेता जेन्ना आमी कितें उलयता जेन्ना दुसऱ्यांक कितें सांगता आमकां गरज बाब भयणीनो आमी जीन दिवन तें उतर आयकपाक जेन्ना आमी कोणाक सांगता कितें करपाक जेन्ना आमी सांगता कोणाक आमी कित्याक कितें करतले भाव भयणीनो आमकां गरज आमच्या उतर आमी कशे भाशेन तें आमी करूंक आमी तें उतर पाळूंक जे भाशेन देवान आमकां सांगल्यार जेजून आमकां सांगला तुमी म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हाका फकत उतरांनी म्हणू नाकात तुमी म्हाका उतरांनी सांगिना की हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू कित्याक जेजू म्हणटा ही उतरां म्हाका कसलीच वालोराची न्ही कित्याक म्हाका जाय तुमी म्हजें उतर पाळलें म्हाका जाय तुमी म्हजें उतर केल्लें म्हाका जाय तुमी म्हजें उतर आयकल्लें आनी जें हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या उतरा वरवीं तें करपाक एकदम गरजेचें तेन्नाच आमच्यान भावार्थान चलोंक जाता म्हणटच भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता जेजू आमकां सांगता तुमचें उलोवप इतलें जावं दी हय जाल्यार हय न्हय जाल्यार न्हय हाचें म्हूण ओगलें तें वायटा कडल्यान येता म्हणजे वायटा कडल्यान म्हणजे तें दोंचारा कडसून येता सैताना कडसून येता आमी कितले फाटी सैतानाच्यो ताळणी आयकून सैतानाचो आवाज आयकून आमी कितल्यो वस्तू उलयता आनी तेज्या उपरांत आमी दुसऱ्यांची वाट लायता आमी दुसऱ्यांक तासरान उडयता आमी म्हणटा ना हांव चिंतालो अशें हांव सजमलो अशें आमकां सजमणी मेळच्या पयलीं भाव भयणीनो आमकां गरज त्या उतरान रिगून रावपाक आमची सजमणी आमकां मेळपाक आमच्या संबंदा वरवीं जितलो आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट जाता तितलो आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आमच्या भाव भयणाशी आमच्या फामिलीच्या लोकां मदीं घट जाता कित्याक आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट ना म्हणून आमी फकत धर्म करता म्हणून आमचे मागणे आमी जी उतरां उलयता आमी कितले फाटी सोमी देव देव जेजू सरवंडार पेकवंडार ही सगळी वस्तू आमी उलयता मागण्यांनी पूण आमी खरेपणी आमची काळजां दुसऱ्या कडेन आहा फकत तोंडांतल्यान आमी उतरां उलयता पूण आमी कोत्ता दुसरें आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया जितले दीस आमी उतरां उलयल्या पूण आमी ती उतरां पाळूंक ना कितल्यो वस्तू आमी सांगल्यात देवाक की तो इतलो बरो पूण तो बरो देव म्हणून आमच्या जिवितान आमी जिवंक ना आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी मागण्यांनी देवाचें बोगसणें मागुया आनी आमची उतरां चड जायनासतना थोडी उतरां उलोवया पूण जे आमी उतरां उलयता ती उतरां आमी पाळून खरेपणी आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरुया ताजें उतर पाडुया ताजें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करुया आनी खरेपणी आमकां जोडटीच्या दिसा आमकां कसलोच वायट नांव जावपाक पूण आमी सर्गीचें सूख भोगूंक आमी तयारी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.